दीस आयतार मेयाची 18 तारीख 2025. पास्काचो 5वो आयतार. पयलें वाचप. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 14 वळ 21 तावन 27 पर्यंत. त्या दिसांनी पावल आनी बर्नाबास लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थांत थीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरिल्ल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंफिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जातच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळपर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतच सभेच्या सर्व सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जो देव न्हय आशिल्ल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचो दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145 8 तावन 9, 10 तावन 11 आनी 12 तावन 13. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसनिकायेन आनी प्रितिमोगान भरलेलो, सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलेलो. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गातां. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले, तुज्या राजवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गातां. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुवां आनी तुज्या राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजें राज केदिनस न्हय आळवोवचें, तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक वाळटली. श्लोक. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गातां, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गातां. दुसरें वाचप. जोआंव केल्ल्या उगडापणांतलें. अध्याय 21 वळ 1 तावन 5a पर्यंत. तेदवां हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपैंच जाल्ली, दर्योय नांच जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजालेम देखलें, हरताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवा थावन देंवोन येतालें. आनी शियासणा कुशीन थावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. आतां पुणीय मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप, रडणें वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवां शियासणार बशिल्ल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. एक नवो उपादेस हांव तुमकां दितां म्हणटा सुमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो
तसे तुम्ही एकामेकासो मोग करा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळ 31-33a आणि 34-35 पर्यंत. जुदास भायर सन गेल्ल्या उपरांत जेजून म्हळें, आता मनशा पुताक महिमा लाभली आणि ताचे सोवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आनीक थोडेच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव हेच्या कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकासो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकासो मोग करा. एकामेकासो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जें कितें देवान केलें आनी दिलें तें मोगान केलें आनी दिलें. बापासो मोगाचो पुती मोगा उपादेश दिता. सुवार्थेंत आपल्या शिसांक ताणें आपल्या मोगांत रावूंक आपयलें. ताच्या मोगांत रावचें आनी एकामेकासो मोग करचें शिसपणाचें लक्षण. हो मोग समजोवंक कुर्डेपणी खाल जावच्या साकराक साध्य जायना. बगार मोग व्हरोन पळोवंक एका इश्टाचें काळीज जाय. देखूनच जेजू आपल्या शिसांक साकर न्ही, बगार इश्ट म्हूण आपयता. जेजू आपुणूच ह्या इश्टागतेचे आनी मोगाचें शिखर म्हणल्या बरी आपल्या इश्टागतेक मोगान जीव दिता. जेजून दिल्लो मोगाचो उपादेश ताणें आमचो केल्ल्या बरींच एकामेकासो मोग करूंक उलो. तो मोग इश्टा खातीर जीव दिवच्यान ताटापला. ह्या जीव दिवच्या मोगांत संपूर्णता आसा.